सभापती प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजितांचे पेटले. नुस्ते बंदीचेर दोगांची मुख्यमंत्र्यांकडेन आरती परती मागणी. विश्वजित म्हणटा हांव सभापतीचे आयकुचो ना. मुख्यमंत्री परिकार मेळ्ळो भाजपच्या मंत्री आणि आमदारांक. मायनिंग आणि प्रशासनाचेर भर दिवपाचो निर्णय. नोकर भरती सुरू जातली रोखडीच. भाजपाचो कोणीय मुख्यमंत्री म्हूण चलता पूण दुसऱ्या पक्षाच्या फुडाऱ्याक तेंको दिवचो ना. मंत्री गोविंद गावडेची घोशणा. सुदिनांक मुख्यमंत्री करपाक विरोध. पीटी उषान उक्तावण केले रिल्स ऑन द हिल्स सिने महोत्सवाचे. धावप आणि सायकलिंगाचेर सिनेमा. 2 दिसाचो महोत्सव सुरू मडगांव रवींद्र भवनांत. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार. आयकात खबरो विस्तारान. नुस्तेबंदीचो विशय अजरवट जावन रावला अशें दिसता. आतां ह्या विशयाक धरून सरकारच श्रय घेवपाची सर्त दिसूंक लागल्या. ह्या विशयाचेर आपूण मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो अशें सभापतीन सांगलां. उपरांत हांवें ह्या विशयाची पुरायेन मुख्यमंत्री परिकाराक आदींच कल्पना दिल्या अशें स्पश्टीकरण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. नुस्तेबंदीक लागून राज्य अडचणीत आयलां आणि ते बाबतींत आपूण मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उलयलो अशें सभापती प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगिल्लें. The opinion of Mr. Pravan Sawant may be considered as his personal opinion because I am not going to react to that opinion. Neither I am going to give any kind of relaxation on the ban. Compliance are a must. Without compliance, there is no question of moving forward. As committed earlier, that this is a confidence building measures have to be in place. People of Goa expect the government and the FD to act in a very different way by ensuring that all the quality control mechanisms are in place, and we need to complete all of those before we think of anything else. Sometimes tough decisions, there are situations we need to face them as a united Goa. This is in the interest and the health of the people of the state of Goa. Hence, I would not like to react to the statement of the speaker, but his opinion may be considered as his personal opinion because it is not binding on me in any way, and neither I am going to react to it or take any kind of action based on his opinion. The Bharatiya Janata Party is also concerned about the small fishermen that are coming from outside the state of Goa within a area of 60 kilometers who sell their produce from the canoes and all in the Mapsa market and from Karwar into the Madgaon market. We need to find a way for them, and I am working on it. गोवा 365 ब्युरो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर भाजपा आमदारांची बसका जाली. खण आणि प्रशासन ह्या 2 महत्वाच्या मुद्द्याचेर उलोवप जाले. नोकर भरती बेगीनूच सुरू जातली अशें बसके उपरांत पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन मिडियाक सांगले. सकाळीच पर्रीकारान फायनान्स पर्सनल, वेस्ट मॅनेजमेंटचे अधिकारी आणि सचिवा कडेन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्याच्या दोना पावलच्या घराकडेन शेनवारा भाजपा आमदारा बरोबर ताणें बसका घेतली. वरभर जाल्ले बसकेंत खणबंदीक लागून उप्राशिल्ल्यो समस्या, प्रशासकीय वेव्हार, नोकर भरती आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर उलोवप जालें. मुख्यमंत्र्याची भलायकी आदले परस खूपच सुदरल्या अशें बसके उपरांत पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन मिडियाक सांगलें. Development in all constituencies was discussed. Everything about the running of the administration was discussed. Everything was discussed to streamline the functioning overall. And we discussed various difficulties that were felt, starting of mining at the earliest. The moment electoral process in 3 states is over, to prevail upon the High Command of the BJP to act fast and see that some solution whereby we will be able to start mining. So this was one of the main issues. It was the strengths and the shortcomings in different functioning of the ministries as to where it needs toning up. All that was discussed, and we decided to meet again individually if certain problems still remain unresolved. Politically, the need was discussed that all have to work together and see that everything functions properly, because we will soon have to face a parliamentary election and 2 assembly seats also where we will have to face an election, to see that a message goes that we have a good functional government, works are taking place in the respective constituencies, and issues whether they are mining or other issues that we face, we will attain closure by proper resolution. The job recruitment is already I think it is already on the cards. Whatever that difficulties were there, they have already been resolved.
The recruitment is going to start shortly now in all the departments. In spite of he functioning from home, to see that everything is streamlined. Specifically, we did not discuss only election. He said for that he will be calling a separate meeting. This was to discuss issues and to discuss and streamline the functioning of the government. He appeared in very good health, and I must say from all the times that I saw him, he is certainly looks like a much improved person, and that he is recovering very well. That is my observation also. कोण फक्त प्रत्येक आमदारान आपली विकासाची गोष्टी सांगल्या आणि मायनिंग एक करचे बेगीन जावचे कशें तरी सेंट्रल अपील करचे म्हणजे पंतप्रधानाकडे उलोवचे म्हणून सगळ्यांनी आमदारांनी सांगलां प्रायम मिनिस्टराकडे उलोवचें उलोवचे म्हणून आणि सीएमान कितें उलयता म्हटलां सीएमान आयकून घेतलं सगळ्यांनी उलयता म्हणून सांगून आयकून घेतलं न्ही सीएम तर हय नाव काय सांगलें सीएम आपले प्रयत्न करतलो. खबराकार एग्बर्ट वासाबरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्ल्या भाजपाक हांवें तेंको दिला. मुख्यमंत्री बदलपाचो विशय आयलो जाल्यार तो भाजपाचोच आसपाक जाय. म्हजो तेंको जाय जाल्यार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन आपली भुमिका शेनवारा स्पश्ट केली. मनोहर पर्रीकार दुयेंत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री बदलाचो विशय राज्यांत गाजत आसा. हे फाटभुंयेर गोविंद गावडेन आपली भुमिका जाहीर केल्या. तो म्हणटा भाजपा सरकाराक आपलो तेंको आसाच आनी मुख्यमंत्री बदल्लो जाल्यारूय आपूण भाजपा सरकारांतच आसतलो, पूण तो मुख्यमंत्री मात भाजपांतलोच आसचो. पळयात कला संस्कृती मंत्री कितें म्हणटा तो. पूण काही प्रमाणात थोडेशे प्रशासनाचेर थोडे हालिल्लें आसा हें हांवूय मान्य करता. ज्या तरेन जी स्पीड आशिल्ली काम करपाची ती स्पीड आज थोडीशी कमी जाल्ली आसा. आतां हांव बाकीच्या खात्यांच्या अंतर्गत उलयना, पूण जे म्हजे कडेन जी खातें आसात तातूंत म्हाका अजून पर्यंत व्यत्यय काय आयले ना. पूण आमी फक्त म्हज्या खात्या पुरते न विचार करता तेन्ना सगळ्यांचो आमी जेन्ना विचार करतले तेन्ना तुजो प्रश्न जो आसा तो सारको आसा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणूनच ह्या गोश्टीचेर आमी जाता तितलो बेगीन म्हणजे आमी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्ले आसात. आज सुद्दां म्हाका दिसता बैठक आशिल्ली तातूंत कितें जालें तें म्हाका कांय खबर ना, पूण बरें प्रशासन गोंया खातीर जाय अशें म्हाकाय दिसता. आनी तेजे खातीर खास करून भारतीय जनता पक्षान ही पावलां उबारपाक जाय. आतां जी मुख्यमंत्र्याची जी प्रकृती जी आसा ती प्रकृती सगळ्यांक खबर आसा, पूण त्या संदर्भान जरी अल्टरनेटिव्ह सुद्दां जर नासलो जाल्यार ते ऑफिसर जे आसात तांकां कामाक लागप खूब म्हत्वाचें आसा. तेच कामां करिना असो आरोप हय असो आरोप सातत्यान थोडोसो एक मरगळ आयिल्ली आसा की ऑफिसरांक ते एखादे त्यांचे जे सपोर्टिटर स्टाफ जो आसा ते एखादे कॉपरेट करतना आसतले, पूण ते उलोवपाक शकना कारण दे आर गव्हर्मेंट सर्वंट. सो ह्यो जावपाक शकता, कारण ताजेर थोडेशें नेहाळ करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हजो तरी प्रयत्न आसा, हांव सातत्यान सांगता की गोंया खातीर बरें प्रशासन दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव इंडिपेंडंट आसा हें म्हजें वैयक्तीक मत आसा. आनी हे सगळे युनियनिसमली जेन्ना आमी सरकार फॉर्म करता आसतना सगळ्यांचे आमी एकठांय जाल्ले त्या वेळाचेर असो इश्यू जातलो आनी प्रॉब्लम येतलो हें आमकां खबर ना. आनी हें कोणाक पयलू ठरून येना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरूच सीएम जावचो अशें म्हणून आमी लेटर ऑफ कन्सेंट दिल्लें आसा. इट इज टू दॅट इंडिविज्युअल पर्सन एंड नॉट टू द पार्टी हें लक्षांत दवरपाक जाय. इफ इट वॉज अ पार्टी देन बीजेपी पार्टी मे गो फॉर एनी चेंज जाल्यार ते फेस दिवपाक शकतले. पूण आतां जें कितें जर जातलें जाल्यार तें त्या पक्षांतलो कोण तरी दिवपाक जाय. आनी हांवें सातत्यान उलयत आयिल्लो आसा जर येदा कदाचित हो विशय जर आयलो लिडरशीप चेंजीचो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो कोणीय जर मुखावटो जर दिलो जाल्यार हांव तेजे बरोबर आसतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आपणीच आदल्या दिसा दिल्लो निर्णय घुवडोवन फोंडेच्या सत्र न्यायालयान शेनवारा नवो निर्णय दिलो. मडकयच्या नवदुर्गा देवीचे जात्रेक रथ वापरपाक लोकांक परवानगी मेळ्ळी. आयतारा रथ जावन ही जात्रा सोंपता. शुक्रारा कोर्टान निर्णय दितकीर शेनवारा सकाळी गांवच्या लोकांनी परत कोर्टान धांव मारली. मडकयच्या नवदुर्गा देवळाचे रथ आनी हेर वाहनां आपापले कुडीत दवरून तांकां कुलूप मारचें म्हणून महाजनांनी फोंड्याच्या कोर्टात अर्ज केल्लो. कोर्टान हो अर्ज मानून घेवन शुक्रारा सांजे महाजनांचे फावराद निर्णय दिलो. मडकयचे जात्रेचो निमणो दीस आयतारा.
ते दीस रथ आसता. देखून गांवचे लोक शेनवारा परत कोर्टांत धांवले. पुराय जात्रा शांतिकायेन जाल्या. तेन्ना ह्या निर्णयाक लागून गांवांत वातावरण तंग जायत अशी भिरांत ताणें उक्तायली. ते प्रमाण कोर्टान आपलो आदलो निर्णय घोडायलो आनी गांवकारांक जात्रेक रथ वापरपाक परवानगी दिली. गांवकारांचो आदवोगाद विवेक दांडेकारान हाची माहिती गोवा 365 दिली. Hello, Advocate Vivek. Hello, yes. Yeah, Advocate, I'm Glenn from Goa 365. Advocate, काल order on this issue वेगळीच दिल्ली. आयज चेंज केली. आमकां कितें डिटेल्स दिवंक शकता तुमी? हाय कितें जालें आसा जाणा, काल एड इंटरीम रिलीफ ऑर्डर अशी कोर्टान दिल्ली आशिल्ली डिफेंडर मत्रियाक की थंय कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट जातलो आनी तो इन्वेस्टिगेट करतलो आनी हे थंय लॉक लायतलो बी म्हणून. ते आमी इन डिटेल जेन्ना पळयले ऑर्डरीन कालच्या, तेन्ना टुडे मॉर्निंग वी मूव्ड एन एप्लिकेशन टू मॉडिफाय द ऑर्डर and brought it to the notice of the court that if such a order is followed, then it will amount to law and order. It will amount to law and order. So the court also took it into consideration and has vacated the order. Okay. And has vacated the order today morning. What is the order today? That yesterday's order, what has been given, has been vacated. Is the modified order today's. So that means today what can go on? So that the festivity will go on smoothly, and it will not give rise to law and order situation. But that means basically you're saying that the rath and everything can be taken out tomorrow? Yes. So everything will be like normal, like usual, like. Yes, very much. Okay, sir. We have also brought it to the notice of the court that previously also there was a High Court order which has been followed, which was passed in 2016. The same was followed in 2017, and now also it has been followed. So the Honorable Court has also taken into consideration those aspects and has modified the order by vacating the order, yesterday's order. Okay, sir. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. चिंबलच्या आयटी प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो सांताक्रूजच्या समाज वावुरप्यांनी निशेध केला. हो आयटी प्रकल्प तळ्याकडले सुवातेर येवपाचो आसा. ते सुवातेर आयटी प्रकल्प आयलो जाल्यार तळे सुकतले. चिंबलच्या कार्यकर्त्यांचेर हल्लो करपाचे घडणुकेचो काँग्रेसीन निशेध उक्तायला. हो प्रकल्प दोनापावला व्हरूं येता अशें काँग्रेस म्हणटा. आपल्या फायद्याक लागून मंत्री रोहन खंवटे ह्या विशयाक वेगळें वळण लावपाक सोदता अशें चळवळींतलो वावुरपी आर्तुरो डिसोजान म्हटलां. प्रवीण चोपडेकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो रोहनान आदी निशेध उक्तावचो आनी उपरांतूच ताचेर आरोप करचे अशें तो मागता. Instead of coming to the point, he has diversified the whole issue, has diverted the issue to suit his own benefits. First and foremost, he condemns the assault on Praveen, and then afterwards he goes on to tarnish his image, which every politician does to divert attention. I feel he has become like a frog now. Rohan Kaunte has said that this is going to be a zero carbon free project. If it is a zero carbon free project, he has destroyed hundreds of trees. Has he not destroyed the environment? At last he has spoken that he is saying now 200 meters. But 200 meters is not enough. That is a flat plateau. It is an aquifer. If you have ever been to Chimbel Lake, you will see that there is almost a drop of about 100 feet. There is a drop of about 100 feet and then is the lake. Top is the plateau. So if you are going to destroy the aquifers on top,
what is going to happen to the lake? It is going to dry up. क्रिमिनल म्हणटा पळय तो क्रिमिनल म्हाजेर कोणी तरी घातलेले पर्सनल हेज्या खातीर आनी ते सेशन कोर्टाच्यान भायर पडलेली आहा ती हांव क्रिमिनल न्हू. पर्यावरणाची राखण करताना जे कोण ठराविक प्रकल्पांक विरोध करतात तांचेर एक तर टिका जाता वा हल्लो करतात अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंय अध्यक्ष विजय भिकेन म्हटलं. त्याच्या पयलीं पत्रकार मार्फत आणि मिडिया मार्फत आमचे IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हेणी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक धमकी दिल्ली की जे मनीस ह्या IT प्रोजेक्टाक अपोज करतले दॅट वील बी पनिश म्हणून. आनी तशेंच जालें. जेन्ना त्या चिंबल भागान सांताक्रूज भागान प्रपोज केला तेन्ना म्हाका दिसता 99% लोक अपोज करतात. लोकशायेन हे जे प्रोजेक्ट येता ते लोकां खातीर आसतात आनी लोकां खातीरच्या प्रोजेक्टाक जर लोक अपोज करतात लोकां खातीर आसतात. बरें आसा जाल्यार लोक अवश्य यो म्हणटाले, पण जेका जेन्ना अपोज जाता तेन्ना असल्या मिनिस्टरांनी ह्या प्रोजेक्टाक घेवपाचें ना. आनी रोहन खंवटेन ह्या प्रोजेक्टाक वयच्या पयलीं लोकांक थंय विचारूंक जाय आसलें. ताका जाय जाल्यार तो प्रोजेक्ट तेणी थंय दोनापावला स्टार्ट करचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फामाद धांवपटू PT उषान रेल्स ऑन हिल्स ह्या खेळाचेर आदारीत आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण केलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनान हो सुवाळो जालो. धांवप आनी सायकलिंगाचेर आदारिल्ले रिल्स ऑन हिल्स हो भारतांतलो पयलो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव. खेळामळावेल्या खेळगड्यांची वेगळी तासां दाखोवपी हो महोत्सव मडगांवच्या रवींद्र भवनान ताचें आयोजन केलां. गोंया पयलीं एकच फिल्म फेस्टिवल जातालें. गेल्ले वर्सा सावन 2 फिल्म फेस्टिवल आमी सुरू केली. एक येसजीचे फिल्म फेस्टिवल इफी जे एक 8-9 दीस चलता पणजी, आणि दुसरे रवींद्र भवनाचे फिल्म फेस्टिवल विच वी आर ऑर्गनायझिंग अलॉंग विथ साश्टी फिल्म्स ऑर्गनायझेशन फ्रॉम सालसेत जे फिल्मा भितर काम करता. हे फिल्म फेस्टिवल सुरवात करपाचो इतलोच हेतू आशिल्लो की साऊथ गोंयांतल्या लोकांक आनी चड करून खेळ आणि बाकीच्या माध्यमां भितर जे वावुरतात तांकां एक वेगळें व्यासपीठ दिवचें, वेगळे तरेचे कला दाखोवची, वेगळे तरेची फिल्म दाखोवची जातूंतल्यान तांकां चड आनी चड उर्बा मेळटली. गेल्ले वर्साक आमी रिल्स ऑन व्हील्स हे एंटायरली सायकलिंगाक डेडिकेटेड फिल्म फेस्टिवल केल्लें, जाचें उद्घाटन ऑलिंपीक गोल्ड विनर एलेक्सी ग्रेवर हाजे हस्तुकी केल्ले आमी. आनी ह्या वर्साक आमचे बरोबर हांगा ऑलिंपियन PT उषा आयला. ह्या वर्साचे फिल्म फेस्टिवल इज एंटायरली डेडिकेटेड टू रनिंग. फिल्म्स आसतली ती 7 फिल्म आसात, तातूंतली मॅक्झिमम फिल्म 5 का 6 फिल्मां रनिंगाचेर आसात आनी 1-2 फिल्मां परती सायकलिंगाचेर आसात. I am very, very happy to be here in Goa after a long time. I had been here in 1980s and I don't know that I have to speak here, and when earlier we asked there is no speech they told me, so I don't know how to speak, but still I started my sports career at the age of 13 and I have won 103 international medals and 800 meters, more than 800 national medals for the country. In my sports life, I could achieve everything except the Olympic medal. Missed it by 1/100th of a second only because of lack of exposure. So now you all have the facilities and make use of it and do something for our country. PT उषा नातान म्हटलें की 1980s आपण पयले आयिल्ली तेन्ना आपण परती आतां पावता. हेंच एक अचिवमेंट म्हाका दिसता की जे आमचे देशाक फॉरवर्ड करपी एथलीट्स हांची याद करप, तांकां परते आमचे गांवांत हाडप आनी भुरग्यांकूय थंय हाजीर करप, कित्याक भुरग्यांक हें इन्स्पिरेशन, एक फुडली पिळगी इन्स्पिरेशनान फुडें वचपाची गरज आहा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.
मन मंदिरा घेई छंद मकरंद सुरत पिया की मुरलीधर श्याम अशा पदांतल्यान गायन मोग्यांच्या थेट काळजाक हात घालपी फामाद गायक महेश काळे गोंयांत येवपाचो आसा. डिसेंबराचे 3 तारखेक सांजे 7 वरांचेर कला अकादमीन तांकां आयकुपाक मेळटलो. कुटुंब इव्हेंट्सान काळेचो मैफलीचें आयोजन केलां. इंडो वेस्टर्न हे महेश काळेचे गायकीचे खाशेलेपण. काळे इंडियन क्लासिकल गाता असलो तरी हे मैफिलीत इंडो बेस्ड वेस्टर्न शैलीतली पदां आयकुपाची संद मेळटली. कार्यावळीचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे करतलो अशी माहिती निलेश फातर्पेकार आणि अभिलाष वेलिंगकरान पत्रकार परिशदेत दिली. तुम्ही जाणा डिसेंबर म्हयन्यान प्रत्येक डिसेंबर म्हयनो हो इडियम फेस्टिवल म्हणून ओळखलो जाता. इडियम फेस्टिवल सगळे कडेन जाता. सो इंडो वेस्टर्न आमी ट्राय केला हाडपाक क्लासिकल प्रोग्राम महेश काळेक हाडपाचो. इंडो वेस्टर्न फेस्टिवल करपाचें म्हत्व म्हटल्यार हांगा खुबशे यंगस्टर्स आसा. जाणटे लोकांक खुबसो क्लासिकल प्रोग्राम म्हटल्यार जाणटे लोकांक खूब आवडटा प्रोग्राम पळोवपाक. तशेंच यंगस्टरांकूय महेश काळे म्हटल्यार महेश काळेचे खुबशे फ्रेंड्स आसा. त्या खातीर आमकां खुबसो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. नॉट ओन्ली कर्नाटका गोंयचो बट कर्नाटका महाराष्ट्रांतल्यान खुबशे फोन येतात. तांच्यांनी टिकेट बुकींग करपाक आमकां फोन करता आमकां आनी टिकेट बुकींग केला. सो वी आर एक्सपेक्टींग मोर क्रावड फ्रॉम आवटसायड ऑल्सो. अशें गाजलेलो सिंगर तांकां पळोवपाक खूब क्वचितूच मेळटा. युजली तांकां दे कॅनॉट एक्सपिरियन्स दीस लायव्ह फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्युजीक वीच हॅपन्स. सो आमच्या मते आमच्या हातूंतल्यान वी आर ट्रायंग टू गेट हिम आनी सगळ्या युथाक हू आर इन्क्लायन्ड टुवर्ड्स क्लासिकल म्युजीक एंड खंयचो अदर फॉर्म ऑफ म्युजीक आसूं तांच्यांनी हो अवश्य पळोवचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. न्यूट्रल ह्यूजचे मिस अँड मिस्टर गोवा सर्तींतले जैतिवंत आतां राष्ट्रीय पांवड्यार गोंयाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर सज्ज जाल्यात. मिस अँड मिस्टर गोवा जिखिल्ले हे जैतिवंत आतां राष्ट्रीय पांवड्यार रुबरू मिस्टर इंडिया आनी रुबरू मिस इंडिया एलिट सर्तींत वांटेकार जातले. ओशिन कुलासो आणि राहुल रामेत्री हे जोडयेन न्यूट्रल व्ह्यूचे मिस गोवा अँड मिस्टर गोवा 2018 हे सर्तीत जैत मेळयला. राष्ट्रीय पावण्यावेले रुबरू मिस्टर इंडिया आणि रुबरू मिस इंडिया एलिट सर्तीत दोगांय गोंयाचे प्रतिनिधित्व करतली. द न्यूट्रल व्ह्यूची मिस अँड मिस्टर गोवा एलिट सर्त 17 नोव्हेंबराक जाल्ली. And Mr. Goa for 2018. My next forward will be I'll be going for Mr. India, Rubaru Mr. India, and it will be held I guess in the month of maybe after 2-3 months. And please support me and vote me to get forward. Thanks a lot. Before we were given sessions like different sessions and we also had talks from different professionals, but now this is my part of where I'll be going ahead, so I'll be also grooming through later, but mine's in April or March, so I'll be having my grooming sessions later, but right now I'm working on myself internally. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परतून पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.